कित्या खातीर आयलें हें 10th शेड्यूल? तर पक्षांतरांक लागून, म्हणजे पक्षांतरां विधानसभे भायलीं न्ही, विधानसभेंतल्या आमदारांची पक्षांतरां ती आयिल्ल्यान सरकारां अस्थिर जावपाक लागलीं, राजकारणांत आनी राजकारभारांत बजबजपुरी मारूंक लागली, आनी ती आळाबंदा हाडपाक ही 10वी अनुसूची आयली. म्हणजे ताजो हेतू पक्षांतराचे हे जे पळय रोग आसा, वो व्हायरस आसा, ताका आळाबंद घालपाक. हें लक्षांत दवरप खूब गरजेचें. कायद्याचो हेतू, आनी सदांच आमकां ज्युरिस्प्रुडन्स सांगता की खंयच्याय कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करता आसतना ताजो हेतू कितें हें लक्षांत घेवपाची गरज आसा, आनी तो हेतू नदरे मुखार दवरून त्या कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करपाची गरज आसा. नाजाल्यार इंटरप्रिटेशन एका दिशेन वता आनी कायद्याचो हेतू दुसरे दिशेन उरता, अशें घडलें जाल्यार न्याय जायना.